गोय प्रदेश भारतीय जनता पक्षाच्या या बूथ संमेलन कार्यक्रमाक म्हणजे तुमका सगळ्यांक शुभेच्छा। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे मुद्दाम हांगा तुमका संबोधित करपाक आयल्या ते अमितजी शहा यांच्या नेतृत्वाखातीर 21 राज्यांनी भारतीय जनता पक्षान सत्ता मेळयली तांचे हांव उर्बेभरीत स्वागत करता। गेले 2 महिने तब्येतीच्या कारणा खातीर उपचारा खातीर हांव भायर आसल्यामुळे तुमच्या भितर मेळूंक शकून ना, पण म्हजे चल्लेले उपचार बरे यशस्वी जाता हे पळोवन म्हाका अशी अपेक्षा की येणाऱ्या काही आठवड्या भितर हांव तुमच्यान परत एकदा नेटान सहभागी जावंक शकतलो। येती ती वर्ष अत्यंत महत्वाच्या कारण 2019ची लोकसभेची निवडणूक ही फुडल्या वर्षाच्या एप्रिल मे म्हयन्यात जावपाची आसा आणि देशान आमकां प्रधानमंत्री म्हणून नरेंद्रभाई मोदीजी हांची परत एकदा सरकार स्पष्ट बहुमतान हाडपाचें आसा आणि हे करतलो जाल्यार गोंयच्या दोनूय मतदारसंघांच्यान मोठो विजय मेळोवपाची गरज आसा। ताच्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक आवाहन करता की तुम्ही आताच पासून तयारी चालू करा, म्हणजे गोंयचे दोनूय सीट आम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या नरेंद्रभाई मोदींच्या सरकाराक आम्ही दिवंक शकतले। हे करपाक तुम्ही सगळेजाण चालू करतले, नेटान काम चालू करतले अशी हांव अपेक्षा बाळगता आणि येणाऱ्या काही दिसा भितर काही आठवड्या भितर तुमच्या या प्रयत्नांत सहभागी जावंक शकतलो अशी आस्त बाळगता आणि तुमकां सगळ्यांक परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा।